परवरे पिळवणा जाल्ल्या रेहबार खान खून प्रकरणातल्या 5 दुबावितांक 7 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पिळवण परवरे ऑडिट भवना लागसार मंगळारा एका अनोळख्या मनशाची कूड सापडिल्ली। परवरे पुलिसांनी तपासणी करून पोस्टमॉर्टमा खातीर ती कूड जीएमसीत धाडिल्ली। पोस्टमॉर्टमा उपरांत ती कुडीची निमणी वळख पटली। प्रेम प्रकरणा वयल्यान हो खून जाल्ल्याचो दुबाव पुलिशेन उक्तावन 5 दुबावितांक ताब्यांत घेतिल्ले। परवरी वळवाडो हांगासर परवरी पुलिसांक एक सस्पेक्टेड डेड बॉडी मेळ्ळी। परवरी, सालिगांव आणि कलंगूट पुलीस ह्या स्पॉटाचेर पावतकच तेंच्यांनी ह्या केसी फाटल्यान इन्व्हेस्टिगेशन सुरवात केली। इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसतना अशें कळण्यात येयलें की जी सस्पेक्टेड डेड बॉडी आशिल्ली ती एका रहबर खान 21 वर्साचो पिराय मुळात रावपी उत्तर प्रदेश आणि परवरी भागांतल्या एका सलूनान तो काम करतालो। त्यानंतर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसतना अशें कळण्यात येयलें की रहबर खान जो आसा ताचो खंय तरी मर्डर जाल्लो आसा आणि ह्या मर्डर केसी फाटल्यान 15 जाणांचो इन्वॉल्वमेंट आसा। परवरी पुलिसांनी काल 5 जाणांक ह्या सस्पेक्टेड केसी फाटल्यान अटक केल्ली आसा आणि आयज अखेर रहबराचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येयलो आणि तेतून अशें स्पश्ट केल्लें आसा की रहबराच्या बॉडीचेर मल्टिपल इंजरीज दिसून येयल्यो। त्यानंतर तेजी नेक ट्विस्ट केल्ल्या कारणान ज्यो स्पायनल कॉर्डाक इंजरी जाल्यो त्या कारणाक लागून रहबराचो मृत्यू जालो। आयज जे 5 जाणांक अटक केल्ले आसा आयज जीएमएफसी कोर्टान 7 दिसाचो रिमांड दिल्लो आसा। जशी ह्या केसी फाटल्यान आमकां अपडेट मेळटा तशी अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावयतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोगीकर।